नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां. यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क हे गोमंतक आनी सकाळाची एक संस्था जी तरुण भुरग्यां भितर काम करता. तरुण भुरग्यां भितर कल्चरल विशेष करून सोशल ह्या क्षेत्रांत तिणें खूब कामां घेतल्यात. महाराष्ट्रांत ती खूबच काम करता आनी ताका लागून ती तरणाट्यां भितर विद्यार्थ्यां भितर खूब लोकप्रिय आसा. आमी गोंयांतय ह्या संस्थेची शाखा उगडल्या आनी आतां आमी कॉलेजींनी भोंवून भुरग्यांची लोकशाय, राजकारण, वेंचणूक हे विशींची मतां समजून घेतात. हालींच आमी म्हापशेच्या सारस्वत कॉलेजीन गेल्ले आनी आज आमी चौगुले कॉलेजीन आसात. चौगुले कॉलेजीन आसले तरी फकत चौगुले कॉलेजची भुरगीं हांगा नात. हांगा दक्षिण गोंयांतली वेगवेगळ्या कॉलेजींतली भुरगीं आसात. तुमकां हांव सगळ्यांक येवकार दितां. तुमी जाणा आसतले आमी कित्याक हांगा आयल्यात. येता त्या 14 तारखेक गोंयची विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा, मतदान जावपाचो आसा. अशा वेळार आमी भुरग्यां कडेन भोंवतात आनी तांची मतां म्हणजे तांकां लोकशाय विशीं तांचे भितर कितली जागृताय आसा, वेंचणुके विशीं तांच्या मनान कितें कितें आसा आनी विशेश करून डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशन देशांतल्यो घट जावपाक जाय. तुमी जाणात वी आर वन ऑफ द लार्जस्ट डेमोक्रेसी. अशा वेळार भुरगे, तरुण, बायलो हांची वेगवेगळी लोकशाही संदर्भात तांच्या मनात ती जागृताय आसपाक जाय. लोकशाय जेन्ना घट जातली तेन्ना देशांतले लोक घट जातले आनी लोक घट जातलो तेन्ना आमचो देश घट जातलो आनी लोकशाही मार्गान तो आनीक घटमूटपणान चलूंक शकतलो. सो हांव तुमचे कडेन हे एक अनौपचारीक इनफॉर्मल डिस्कशन, तुमी सामके मनांतल्यान पार्टिसिपेट जायात, मनांतल्यान तुमची मतां व्यक्त करात आनी तुमी जितली मतां व्यक्त करतली न्ही तितलें आमचें राजकारण सुदारूंक, तितली आमची लोकशाय सुदारूंक ताजो उपयोग जातलो. म्हाका तुजे कडल्यान पयलीं समजून घेवपाक जाय की तूं खंय शिकता. म्हणजे ग्रॅज्युएशन आता हालींच जालें डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगच्यान. आता हांव काम करता. तूं ह्या वेळार फर्स्ट टायम वोटिंग करपाचो आसा? ना, आय फर्स्ट वोटेड इन 2017. हय. म्हाका एक सांग, तूं इंजिनियरिंग कॉलेजीन शिकलो आनी आतां तूं यू आर नाव आउट ऑफ द कॉलेज एंड यू आर नाव ए व्हेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ए सिरियस वोटर. सो म्हाका तुजे कडल्यान जाय तेजें की तुका तुजी राजकीय मतां घडपा खातीर तुजे कडेन तुजें एक मनान एक राजकीय मत आसतलें, तें घडपा खातीर तुजें पळय एज्युकेशनल सिस्टम आसा ताजो वापर उपयोग जालो तुका. राजकीय मत आणि एज्युकेशनल सिस्टम हय, कारण बरेचशे वेळा जाता अशें की आमी पळयतात एज्युकेशन सिस्टम आसात पण तातूंत खंय ना खंय तरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्साचो इन्फ्लुअन्स आसता, कळ्ळें. सो आनी मागीर ओवर अ पिरियड ऑफ टायम अशें पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स कशें आसता. डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुअन्स म्हळ्यार लॉज जे तयार जाता भुरग्यां खातीर, कळ्ळें. तातूंत कांय वेळा जाता अशें की जे खंयचे लॉज तुमकां सांगू हांव, अशे अशे बरेचशे एज्युकेशन फिल्डाक. ओके. 18 years हे आतां मतदानाचें वय कमी केलो. इज इटसेल्फ ए पॉलिटिकल डिसिजन. हय. I think 18 years is a political decision, but that is somewhere fair enough to have that 18 years bar. कारण अशें म्हणटा पळय 16 वर्सां धोक्या जगो म्हणून आमकां पयलींच्यान आयकत आसा. आनी दॅट इज ट्रू, कित्याक हांव त्या एजांतल्यान पास जाल्लो आसा, पळयलां की भुरग्यांचे मतां भितर कशी चेंज जातात ते. सो बाय द टायम भुरगे 18 इयर्साक पावतात एक सॉर्ट ऑफ मॅच्युरिटी येता. भुरगे भायर जग पळोवपाक लागता. कॉलेजीन आसतना वी गेट ऑपॉर्च्युनिटीज टू इव्हेंट्सान पार्टिसिपेट जावप, भायर लोकां मदीं मेळप मिसळप, कळ्ळें. आमचे प्रोफेसर जे आसा तांचे कडेन उलोवप आनी अशे भरपूरशे सोसायटी भितर. आनी लागीं उलयता आसतना हांव तुका प्रश्न विचारता, तूं खंय शिकता. हांव चौगुलेनूच शिकता. हय. चौगुलेन शिकता आसतना तूं कितले वेग आसा. हांव फायनल इयराक, थर्ड इयराक. तुका हे संबंध तुजे एज्युकेशनल भितर डेमोक्रेसी म्हळ्यार कितें, पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें, हाऊ टू वोट हे तुका शिकयलां. ऑफकोर्स शिकयलां आनी हांव ल्हानपणाच्यान हें शिकत आयलां. आय बिलोंग टू अ सोशल मातशी कल्चरल आनी म्हजोय पप्पा मातसो इनडायरेक्टली इज एफिलिएटेड वीथ इन पॉलिटिक्स. सो हांवूय पळयत आयलां कशें हाव इट इज प्रॅक्टिस्ड ऑर कशें चलता तें. हांव ल्हानपणाच्यान म्हज्या क्लास मॉनिटर आसतालो. हांव इलेक्शनाक रावतालो, क्लासीची इलेक्शनांनी रावतालो. आय यूज टू कंटेस्ट माय स्कूल इलेक्शन्स. आय वॉज द हेड बॉय. सो तशें करून हांव जेन्ना 11th 12th पावलो, आय वॉज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ माय कॉलेज. GS जाल्लो
आशिल्लो. सो वेन आय केम टू चौगुले कॉलेज म्हाका फर्स्ट इयरूच मेळ्ळें बिकॉज आफ्टर सेकंड इयराक पेंडेमीक चालू आशिल्लें. फर्स्ट इयरान आय वॉज द कल्चर इन कावन्सील. सो हांवूय ल्हानपणाच्यान हें प्रॅक्टीस करत आयलो आनी म्हाका दिसता की भुरग्यांनी जाता तितले डेमोक्रेसीन पार्टिसिपेट जावप. स्ट्रॉंग आसतालें. हांव आतां उलयतां फ्रॉम 80s टू 85 स्टुडंट्स युनियन आसात. तशें ना स्टुडंट्स युनियन, कित्याक की आतांचे जे पॉलिटिशियन्स आसात ऑर जे भुरग्यांक जे एकठांय दवरपाची जी हें आशिल्ली, फॉर एग्जाम्पल हांव इल्लें चड उलयतां. सो भुरग्यां भितर आमी खंय तरी कमी पडटात ह्यो व्हॅल्यूज घालपाक. आमी एग्जाम्पल घेवया ओपिनियन पोल डेचें, जो हालींच जाला. भुरग्यांक खबर ना तेन्नाच्या लिडर्सांनी कितें काम केलें तें, तांणी कशे सॅक्रिफायसीस केले ते कशे तरेन झगडले ते. सो तांचे आयडियल्स आतांच्या भुरग्यांक मेळत ना, कित्याक की सरकारान ताजे बद्दल तांकां अवेरनेस केलोच ना. तुमचे भितरले कितले जाणांक ओपिनियन पोल खबर आसा? तुमचे भितरल्या कितले जाणांक गोंयान भितर इन 1967 एक देशांतलो पयलो ओपिनियन पोल घेतिल्लो? तुमकां कोणाक खबर आसा? यू नो अबाउट इट? Actually, I'm coming from a house that actually gives a lot of respect to late Jack Sequeir, who was the father of opinion poll. If you come to my house, we have a big frame on the wall of him because at that time he actually struggled to keep the actual spirit of Goa alive because the then elected government of MGP wanted to merge Goa with Maharashtra, and late Jack Sequeir went with of course, his particular group. There are two groups. One, I will tell you. Yeah. There are two groups. One group was totally affiliated to political parties. There was second group who were writers, thinkers, such type of people. They both came together and they were so young. Yeah. Writers, and I know some people were just 18, 19, 20. You should know about it. The people who fought for opinion poll were writers or thinkers, and they were just 18, 20 years old. They have committedly given their valuable time that time for this cause. It was like a movement. Yes, please speak about it. So you know about the opinion poll. Very nice of you. Yeah. तुमकां कोणाक खबर आसा ओपिनियन पोल गोंयान जाल्लो? आनीक काय हरकत ना, तुम्ही ओपिनियन पोला बद्दल जाणून घेयात, कारण गोंय वेगळें. जर ओपिनियन पोल जावं नाशिल्लो आनी गोंयकारांनी जर गोंयच्या अर्दान जर मतदान करूं नाशिल्लें जाल्यार गोंय हें आयचे भशेन आसपाचें न्ही. आमी महाराष्ट्राचो एक ल्हानसो कुडको आसपाचें आनी त्या ल्हान कुडक्यान भितर आनीक ल्हान आमी जावन वावरपाचें. एनी हांव आमी आतां पॉलिटिक्सा बद्दल उलयतात. म्हाका तुका प्रश्न विचारपाचे आसा. गोंयान भितर कितले राजकीय पक्ष आसात? राजकीय पक्ष, पॉलिटिकल पार्टीज. आमकां गोंयान भितर 14 तारखेक जी वेंचणूक जावपाची, तातूंत भितर कितले पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करतात? नेम आनी पार्टी. बीजेपी, Then? काँग्रेस, Then, एमजीपी, then, good, टीएमसी, good, गोवा फॉरवर्ड, good, आरजी, good, very nice. Yes. आनी पार्टी म्हणले? आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी. अच्छा, एक सांग म्हाका, ह्या 5-6 पार्टी आसात, तुमचे भितर कोण अशें सांगू शकतलो की ह्या पार्टीन भितर वेगळेपण आशिल्ली पार्टी खंयची आसा जी ह्या वेळार पयलेच खेपे गोंयची वेंचणूक लढयता? कोण खबर आहा? हात वयर काडवा फटाक करून. going on, right? They have a lot of social media campaigns of Uzza they go on. And what is their main plank as such? Their main plan is they are wanting to get that Pogo bill. People of original, You are a very conscious. You know the full form of Pogo? people of Goan origin. हांव तुमचे कडेन येतलो म्हणून रावपाचें गरज ना. तुमी सगळ्यांनी येवन मायक ओडून सुद्दां म्हज्या हातांतल्यान घेतले आतां. सर, म्हाका कितें दिसता की आतांच्या हातून खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन वेगळेपण अशें कांयच ना. कित्याक की बीजेपी सुद्दां एक थोडे वर्सां पयलीं म्हणटाली की आमी पार्टी वीथ डिफरन्स, बट तांणी 1-2 वर्सां पयलीं गोंयानूच दाखयल्लें आसा ते कशे पार्टी वीथ डिफरन्स ती. आफ्टर लुकींग एट देअर डिफेक्शन्स, और तांणी जे 10 लोक घेतले ओवरनायट जी तांणी गव्हर्मेंट्स फॉर्म केली फाटले 5 वर्सां भितर, आनी तांचे लेजिस्लेटर्स अनीश अग्नी.
ताजे वयल्यान खंयचीच पार्टी विथ डिफरन्स अशी ना. ताणें सांगलें RG इज पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून, बिकॉज ताणें सांगलें की तांकां सोशल मिडिया फॉलोवींग आसा ऑर मनोज परबाचे जे व्हिडियोज आसता तांकां खूब हे मेळटात. तशें महाराष्ट्रान शिवसेनेच्या बाळ ठाकरेकूय मेळटाले, बट तांकां तशी मतां मेळना आशिल्ली. सो दॅट इज द सेम हे म्हाका तरी दिसता की विथ मनोज परब. सो भाशणां करून ऑर आश्वासनां दिवन कांयच जायना. ती तुका दिसना की पहिलेच खेपेक यूथ गोंयचे एकठांय आयले ते हय, एक हय. political party करतात. तो वचून. Okay, so about parties, political parties. So I feel yes, so Revolutionary Goan is amongst one of those parties, new faces, virgin candidates. They are खूप बरे. But I feel they are lacking major influence on them because they म्हणटा person of Goan originates. पूण आता गोंयान कितले गोंयकार उरल्या? So that ते चिन्ना. And secondly ते म्हणटा आमकां ते person of Goan origin हे करपाकूच जाय म्हणटा, इम्प्लिमेंट करपाक जाय. But तुम्ही इफ यू गो टू सी ना आतां रस्त्यार खंय गेलो इंटिरियरान गेलो तूं विचारता कोणा अरे ताचें घर खंय तो म्हणटा अरे पत्राम हमको पता नाही. तुला बरो क्वेश्चन रेज केला. हांव काय गोंयच्या ग्रामीण गांवगिऱ्या भागान गेला. कुणय इज ए स्मॉल गोवन एरिया. कळ्ळें तुका? थंय वचून जर कोणा विचारला अरे हांगा अमकेलें घर खंय जाल्यार तो म्हणटा आमकां मालूम नाही साहब, हम यहाँ के नहीं है. अरे म्हाका तुमकां दीस इज व्हेरी नायस. जे कोण कमी उलयतात न्ही तांकां तांचे कडेन वता. आय विल कम टू यू. म्हाका एक सांगात, आमचें गोंय ल्हानशें धाकटुलें गोंय. ह्या गोंयान भितर आयची गोंयची पॉप्युलेशन कितली जाणा तूं? आयची गोंयची पॉप्युलेशन जवळ जवळ 16 ते 17 लाख. गोंय जेन्ना मुक्त जालें इन 1961 तेन्ना कितले पॉप्युलेशन आशिल्लें तुमी खबर आसा? खबर ना. हांव तुका सांगता. गोंय जेन्ना मुक्त जालें तेन्ना गोंयची पॉप्युलेशन आशिल्लें 7 lakhs. आज तें जवळ जवळ 16 lakhs जालां, म्हणजे दोन पटीन वाडला जवळ जवळ. तो अशे वेळार गोंयान रावपी लोक ताणें एक बरो क्वेश्चन रेज केलो. हे अल्पसंख्याक मायनॉरिटी जावपाक लागले. कारण आमचें पयशें 7 लाख पॉप्युलेशन आशिल्लें इन 1961. तें आज जर खरे गोंयकार सोदपाक गेले जाल्यार तें इज लेस देन 7 lakhs. हाजो अर्थ वी आर आमचें पॉप्युलेशन कमी जालां. कमी 2 कारणाक लागून जाता. एक, गोंयचें पॉप्युलेशन भायर वता किंवा लोकल पॉप्युलेशन आहा तांचें बिकॉज ऑफ द फॅमिली प्लॅनिंग पॉप्युलेशन कमी जाता. सो गोंयकार इज ए प्रोग्रेसीव स्टेट. ही दोनूय कारणां जाल्यात. लोक भायरय वतात. सो म्हाका तुका प्रश्न विचारपाचो आसा, गोंयान गोंयकार कमी जातात हाजो हुस्को तुका आसा? हय आसा. कित्याक? कित्याक की आमचे जे ओन गोवन कल्चर आसा पळय ते खंय तरी Very डिसॉल्व nice. जाता. कित्याक की भायले लोक येतात ते मागीर आपणाले कल्चर हांगा चलयता. ओके फायन, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, काय प्रॉब्लेम ना तुमी हांगा येता. पण आमचे जे गोंयचे एसेन्स आसा ती गायब जाता, ती जावपाक जायना. सो तुका गोंयचे वेगळेपण हेजे पळय गायब जाता. गोंयचे पळय Culture. गोंयकारपण ना जाता अशें पळय म्हणटात. ते कितें तुका कितें आमचें वेगळेपण अशें आमी रेस्ट ऑफ द कंट्री आनी गोंयकार आमी वेगळे कित्याक? आमचो लायक पयलीं गोंयकार लायक बिफोर पीपल यूज टू बिफोर म्हळ्यार बिफोर म्हणल्यार पयलीं हांगा म्हणजे भायले लोक येवचे पयलीं एक भशेन हय एक भशेन एकवट आशिल्ले लोक एकमेकाल घर हय एकमेकाक लागून करपी आसले. पूण आतां अशें आसा की आतां कोणीय बीन आतां आसा जाल्यार ती म्हणटा तो भायलो ताका कित्याक दिवया आमी. म्हणल्यार अशें आतां जाल्लें आसा की भायले लोक येवन रावतात पूण जे आमचे आसात पळय ते आमचे आपले जावन आपले मनशाक पळोवपाक सुद्दां पळयनात आतां. म्हाका हांव परत ताका विचारलो प्रश्न विचारलो मायक लागीं जालो. प्रश्न असो आसा, आमी वेगळे म्हळ्यार कितें? सो आमची हिस्ट्री बी वेगळी आसा. पळयल्यार इंडिये परस एक सगळ्या history, हय एक मागीर. हिस्ट्री वेगळी आसा. कल्चर आमचो सगळ्यात Culture वेगळो मागीर. आसा. कल्चर म्हणजे जे मोरल्स आमी होल्ड करता, Not moral. Moral is different. Some- Culture is what? समथिंग विच वी ऑल प्रॅक्टिस What टुगेदर is that? दॅट कीप्स अस What टुगेदर. is that? आमची Very easy. language. I am asking you, it's very easy to आमची explain. लँग्वेज, Language. Okay. मागीर मागीर आमची हिस्ट्री बी आमकां history. See, language, आमचे songs, आमचे music, आमचे बरेपण, आमचे सगळे गुड बरो वर्ड आनी आमचे गोंयकारपण. कळ्ळें तुका? सो आमचे जेन्ना भायले लोक येतात तेन्ना कितें जाता, आमची लँग्वेज डायवर्ट जाता.
लोक हे कितें उलयतात language आमी- शिकनात. मागीर आमचे कडेन म्युझिक आसा तें कोण आयकनात, आमचे सिनेमा येनात, आमचे शॉपार- नाटक येनात. शॉपार वचून आता आम्ही हिंदीन उलोवपाक लागला म्हणजे पसरो आता मेळना सर चड दिसताच ना. आमी शॉपार आमी हिंदी उलयतात म्हणजे आमी आमची कोंकणी विसरून गेला. आमी नुस्त्या तांकां मार्केटात दिसता हिंदी उलोवची पडटा. हय. हे हालींतल्यान एक हिंदी ही आमची राष्ट्रभाषा तेच सगळे तेच मानतात. हय. पूण आमचे जेन्ना बरें आता सो आनी एक हांव सांगता Yes, सर तुमी yes. म्हाका विचारलें की डिफरन्स कितें आसा पार्टीन. सो सद्या म्हाका दिसता गोंयान ऑप्शन कशें चल्ला म्हणजे ही पार्टी म्हणटा आपूण फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता, ती पार्टी म्हणटा तुमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी आमी फ्री वॉटर दिता. सो हेजे खातीर लोक वोटींग ह्या रिजना खातीर करपाक ती आमकां मेळटा कितें. सो आय फील दॅट वी शुडंट हॅव दीस पॉयंट ऑफ व्यू दॅट वॉट वी आर गेटींग दॅट्स वाय वी आर वोटींग. वी शूड वोट एज अ होल लायक फूल गोंयचो डेव्हलपमेंट जातलो काय. हे फ्री नाका आमकां, फ्री उदक फ्री हे development sir for now I think we should be talking about sustainable development rather than only development. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सामको बरो नाव घालता आनी बरो एक आमचे देशी भाशेन शब्द आहा स्वयंपोषण. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें? So easy वर्ड्सान सांगले जाल्यार we should everybody should know that we are the stakeholders of this land, not the owners. We are the owners. So no, how many we are the stakeholders, we are not the owners because we have to pass this land to some the next generation. Very nice. ताचे खातीर आमी युटिलायज करप बट कॉम्प्रोमाइज करप ना. सस्टेनेबल म्हणजे की व्हडले व्हडले रस्ते बांदले, हय. हजारांनी कोटी रुपयाचे पूल बांदले, पण पूल बांदतना सगळे बरे तळे आहा ते काबार केले. शेतां काबार केली. सस्टेनेबल म्हणटा तातूंत भितर निमाणो पयलो गोंयकार म्हणटा ताजो ताचो विकास. ताजो विकास म्हणजे ताका स्वताचें रावपाक घर आसचें, ताका तें बरे तरेन उदक मेळचें, शहरांनी आनी ग्रामीण भागांत बरे तरेन लायट पावची, आनी जें कितें आमी निर्माण करतात ही इंडस्ट्री आयली, मायनींग केलें, ट्युरिजम, तातूंतल्यान आमचें पयलीं पर्यावरण तें इबाडनासतना हांगा रावपी मनशाचो विकास. So I would like to add Yes, please. India was the richest country when from 1st century to 18th century. Who has told you this? It's You will written. cite me a single book, research book. Uh, Who says? It's on Google. This is there is no Google. Show me. It's there Show on me. Google. It's this is all propaganda. Oh. In the 1st century, I will show you a book. Our cities were very, very in bad conditions. Nobody can enter cities. There are books written by world travelers. One Chinese traveler was traveling to India. ताणें म्हणलें की सिटीन भितर सरतना इतली घाण आनी इतली आशिल्ली, लोक रोगराई जावन मरताले. सो दीस इज समथींग क्रिएटेड बाय सम पीपल सेंग आमचे पयलींचे लोक खूब श्रीमंत जाले. अशें कांय ना. But agriculture There is no was research on this. but agriculture was very high, but which is Yes. not there now. We cannot depend on mining and tourism every Good, time. very We nice. need to give more support to agriculture, which is Very not nice. being done. We had a आमी sorry. एग्रीकल्चर चलपा जाय आमची इंडस्ट्री आसपा जाय, आमकां मायनिंगूय जाय, आमकां टुरिजमूय जाय. पूण त्याने दुसऱ्याचेर एनक्रोच करून एग्रीकल्चर काबार करीत गेले. फुडें कितें सगळें आमकां शेजारच्या कर्नाटकाचेर अवलंबून रावचें पडटा. सगळें रायस धरून तें सगळें ताका लागून. सो अशे तरेची आमची इकॉनॉमी आसपा जाय, सेल्फ सफिशियंट. आमी सगळ्या क्षेत्रां भितर आत्मनिर्भर आसपा जाय आनी जॉब क्रिएशन धरून ती इकॉनॉमी वाडटा आसतना हें आमच्या श्रमदानांतल्यान आमच्या शक्तीन हें तयार जाता. सो बरे तरेन तुमी एक्सप्लेन केलें. प्लीज. Sir, you talked about that Goans losing their identity slowly. So I just wanted I to. was not talking. Everybody was talking. I just want to add to that, आतां आमगे पयलीं आतां आम कितको जात्रे सगळे बाराबो वयताले, तियात्र बाराबो वयताले, आनी तूं पांय फालां बी वचोन चोय तियात्र बी आहा हुंय इगोर्जी कोडे देवळाक तियात्र बी कोताय जाल्यार कोणूच ना. म्हळ्यार सनबान, मुवी थिएटर सगळे थिंग जायत लोक आसात. So what we are doing right now is we are forgetting our past and we are getting used to the western side, and also we should not forget from where we came from. Very nice. आमी बरे उलयतात. आतां हांवें स्टार्ट केल्लो तुमकां खंयचे पार्टीक याद जाता. पार्टी ताणें नांव सांगलें, ताजे नंतर लोकांनी सांगलें की भायले पार्टी कशी येतात, आनी आमी हांगा आयले की कल्चर आमचे गोंयकार कमी जाता आशिल्ल्यान कल्चर कशें इबाडटा. आनी आमी तोच इशू की गोंय सांबाळून कशें दवरप. पॉलिटिक्सांतल्यान गोंय सांबाळून उरतलें काय कितें, पॉलिटिक्सांतल्यान
कल्चराचेर कितें इफेक्ट जाता आनी कशे तरेचे पॉलिटिशियन्स कशे तरेचे पॉलिटिकल पार्टी हांगा येवपा जाय आनी महत्वाचो प्रश्न आसा आमी एज ए वोटर हाव वी कॅन प्रेशरायज द पॉलिटिक्स हाव वी कॅन स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी हो आमी आतां रोखडोच दुसरो जो पळय पार्ट आसा तातूंत हो विशय घेवपाचो आसा. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां येवकार दिता. आमी इन यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क जी गोमंतक आनी सकाळची एक संस्था तांचे मार्फत आमी कॉलेजींनी भोंवन तरुण भुरग्यांचें राजकारण आनी जें आतां मतदान जावपाचें आसा 14 फेब्रुवारीक ते विशीं तांची मतां घेतात, तांचे विशीं जागृताय घडयतात आनी एक चर्चा की आमी ज्या लोकशायेन रावतात त्या लोकशायेक घटमूट करपाची जापसालदारकी आमी कितली उखलतात. आमी आतां वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर चर्चा केले तुमचे कडेन. म्हाका तुमचे कडेन एक सामको पर्टिनंट क्वेश्चन विचारपाचो आसा. वॉट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स म्हणल्यार म्हाका दिसता की सगळे वोटींग म्हणल्यार मिनिस्टर्स बी ते सगळे मेळून सगळे चलता ते इलेक्शन्स ताजेरूच सगळे तातूंतल्यानूच सगळे पॉलिटिक्स जाला. तूं एका पॉलिटिकल फॅमिलींतलो मनीस. विल यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी वॉट इज पॉलिटिक्स? Politics is the activities related to the elected members and the opposition. तुम्ही जाणा आसात जेन्ना गोंय मुक्त करपाची चळवळ चलताली त्या चळवळीन जे फ्रिडम फायटर भाग घेताले तांकां म्हणटाले तो पॉलिटीक करता म्हणून. तो पॉलिटिकान पडला म्हळ्यार ताचो अर्थ सांग म्हाका. पॉलिटिकान पडला ते कॉन्टेक्स्टान समज तुमकां सांग तेच कॉन्टेक्ट चेंज जावना. पॉलिटिकान म्हणल्यार आतां कोण एक भुरगो आतां सोशल मिडिया आसा सो तांचे आपलो एक वॉयस आपलो वॉयस प्रेजेंट करता. एनीथिंग दॅट इज पर्टनिंग टू द सोसायटी, समथिंग दॅट इज कन्सर्निंग इट, इफ यू आर स्टँडिंग अप फॉर इट ऑर अगेन्स्ट इट, दॅट इज पॉलिटिक्स पार्टिसिपेट. व्हेरी नायस. पॉलिटिक्स Politics is what? It is a system wherein we are trying to send someone to voice up. आमची जे मतां जी आसात ते खंय तरी पावपाक जाय कळ्ळें. ताच्या खातीर तुमची मतां तुम्ही व्यक्त करपाक तुम्ही दुसऱ्याचेर पातळून रावप ना. तुम्ही यू हॅव टू बी कॉन्शियस इनफ, यू हॅव टू बी फायटर इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट प्रत्येक मतदार सजग क्रियाशील. पॉलिटिक्स म्हळ्यार अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवप. म्हणून स्वातंत्र्य सैनीक आणि जो आवाज कसलीच भीड मुरवत दवरनासतना जो एक्सप्रेस करता तो पॉलिटिक्सान पडटा. तो पॉलिटिक्सान पडपा खातीर कळ्ळें म्हाका, पॉलिटिक्सान पडपा खातीर राजकीय पक्षाचो मेंबर जावपाची गरज ना. पॉलिटिक्सान पडपा खातीर इलेक्शन उबे रावपाची गरज ना. पॉलिटिक्स जेन्ना स्वातंत्र्य सैनीक जर पॉलिटिक्स करूं शकतात ब्रिटिशांच्या विरुद्ध, पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध जे भायल्यान येवन आमचेर हांगा राज्य चलयताले, तशेंच पॉलिटिक्स म्हळ्यार किंवा पॉलिटीक म्हळ्यार खंयचोय अन्याय पळय तुजेर जाता तो अन्याय गव्हर्मेंटच करता अशें ना. तो अन्याय करूं शकता कल्चरल फिल्डान. सोशल हे अशें एक फिल्ड जातून भितर आमची इतली वर्साच्यो रुढी परंपरा आसात ताका लागून सोशल फॅब्रीक आमचे बऱ्यांतले बरें लवचीक जावचें पडटा. ते चडांत चड लवचीक जातलें सोशल फिल्डांतलो अन्याय पयस जातलो म्हळ्यार पॉलिटिक्स. बट सर पॉलिटिक्स म्हळ्यार बिझनस अशें तांकां लोकांक वचोन पयशे घे मागीर आपण इलेक्शना येयल म्हणटरी MLA जालो पयशे तांकां परतून दिवपाचे तितले व्हेरी गुड. आतां ताणें टर्न दिले आमी जे पळय डिस्कशन करताले. व्हेरी नायस ऑफ यू. म्हाका तुमकां तेच विचारपाचें, पॉलिटिक्स पोर्तुगीज टायमार पॉलिटिकान पडप म्हळ्यार एक पवित्र काम म्हणटाले आमी. आज तें इतलें घाण इबाडलां कित्याक? हांव आतां जे काही नवे जाण आयल्यात तांचे कडेन दिता. तें पॉलिटिक्स इतलें इबाडलें कित्याक? म्हाका दिसता ते इबाडले बिकॉज आतां जे पॉलिटिक्सान एंट्री आसा मारतात ते आपल्या बद्दल चिंतता आनी लोकां बद्दल चिंतना. आपल्या सरावंडिंगान जेंच्यांनी ताका इलेक्ट करून हाडिल्लो आसता तेज्या बद्दल चिंतना आनी स्वता बद्दल चड चिंतपाक वता. जिखून आयल त्या बरोबर तो फक्त आत्मकेंद्रीत, स्वार्थी आनी आपल्याचेर चिंतता. तूं सांग पॉलिटिक्स इतलें घाण कित्याक जालें? मोस्टली बिकॉज ऑफ ग्रीड दिसता म्हाका. ग्रीड फॉर मोर. सारकें. म्हाका तुमी सांगात. म्हाका दिसता पॉलिटिक्स इतलें घाण जालां बिकॉज लोकांक सद्या दिसता जो आपूण एक कंटेस्ट करता ताका दिसता पॉलिटिक्स इज एन ऑक्युपेशन, आपले धंदो असो दिसता. इट इज नॉट इट हॅज एक्चुअली सपोज टू बी अ सर्वीस टुवर्ड्स सोसायटी.
बट सध्या आमकां दिसता की धंदो पयशे मेळटा खूब थंय या पयशे करया लोकांचे सोडून पॉलिटिक्स पैसे कित्याक मेळटात? पॉलिटिक्स इट हॅज टू गव्हर्नमेंट हॅज टू बी ट्रान्सपरंट. पैसे कित्याक करपा जाय पॉलिटिक्सान? पैसे करपाक मेळटा अशें तुका दिसता पॉलिटिक्सान गेल्यार? ब्लॅक मनी इज विथ एवरीबडी. तुका जर समजा फॉरेन एक्सचेंज, तुवें फॉरेन एक्सचेंज दवरपा जायना, तूं दवरता, इट बिकम्स इलिगल, सम कायंड ऑफ ब्लॅक मनी. हांव म्हणटा अशें की पॉलिटिक्सान भितर पयसो येता हें कशें जालें? आनी अशें कशें पॉलिटिक्सान येता की पयशे करपा मेळटा हें कशें जालें? सो म्हाका दिसता आमी पॉलिटिकल पार्टीक चड वोट करता देन अ पॉलिटिशियन हू इज रियली अ गुड पॉलिटिशियन. तुका अशें दिसता की पॉलिटिकल पार्टी अवर सिस्टम इज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. सो जेन्ना म्हणल्यार कोण खरो बरो मनीस उबो रावपाना तेन्ना म्हणल्यार इट कॅनॉट बी. सो तूं अशें म्हणटा की बऱ्या मनशाक भितर घेवपाची पॉलिटिकल पक्षांची पळय जे कितें तांक आसा ती उणी जाल्या. हय म्हणजे पळया तुमी गोंयच्या कित्याक सर गोंय मुक्त जालें तेन्ना कितलेशे दोतोर आसताले, आदवोगाद आसताले, शिक्षक आसताले. आज तशें दिसना. आज चडशे जाण पयर आतां एक जो रिपोर्ट आयला त्या प्रमाण मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हू आर कॉन्टेस्टिंग आर नॉन ग्रॅज्युएट्स. फक्त विनेबिलिटी पळोवपाक वतात. त्या मनशाचे एथिक्स कितें आसा, तो मनीस त्या मनशा बाबा शिक्षण कितलें आसा, कळ्ळें? आमकां मनशाचें तें एज्युकेशन, तो बाबा सोसायटी खातीर खरें काम करतलो काय ना हें कोण पळोवपाक वचना. तो कितलो पयसो उडोवंक शकता, तो कितलो पयसो उडोवन सारकें. कितली मतां विकत घेवंक शकता, Very आनी ताची nice. विनेबिलिटी कितें हाजेर चड पॉयंट्स दितात. बट दॅट इज नॉट हाव इट इज सपोज टू बी. आमी क्लीन कॅरेक्टराचो मनीस पळोवपाक वता. मनीस कोण जिखता तो ताचे पयशाचो पावर लावन कसो जिखतलो हे ॲज अ यूथ आय डू नॉट फील इट इज गुड. तोच प्रश्न हांव तुका फुडें उलयतां की निमाणें पॉलिटिकल पार्टीक जिखून येवपाकूच जाय आसता. वॉट इज पॉलिटिक्स? इलेक्शनान देवप म्हळ्यार कॉम्पिटिशनान देवप. हय. सो जिखून येवपा जाय. सो तो विनेबिलिटी ताणें दिवप वायट तुका अशें दिसता? आतां ह्या वेळार बीजेपीन चड विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट चड लायला. तेच सर, विनेबिलिटी इज नॉट एव्हरीथिंग न्ही सर. वी शूड गिव्ह गुड कॅरेक्टर्स, गुड फेसीस. But how you will go? You can't give an advertisement in the newspaper तुम्ही saying लोकां- that sir, तांणी आमकां लोकांक हे मेळून- लोक जाय, बरे चारित्र्याचे, बरे शिकिल्ले, लोकांक बरे मेळून सर लोकांची हे सेवा करपाक जाय करपी, न्ही. अशें म्हळ्यार apply करता लोक. आफ्टर लिबरेशन सर जेन्ना नेहरू गोंयान आयले तेन्ना नेहरूनीच म्हणिल्लें की अजीब हे गोवा के लोक, आणि तो लोकांनी तांचो हे पॅटर्न दाखोवन दिल्लो आसा एव्हरी इलेक्शन. ना पूण एक सांग म्हाका, सी पळय तूं एक बरो म्हणलो विनेबिलिटीन ताका लागून कितें जाता, अशे लोक पयशे आहा ते गुंड आसा, मसल पॉवर आहा ते लोक जिखून येतात. पूण बरे लोक जिखून येतगीर ते बरेच उरतले हाजी खात्री कितें ती म्हाका तुमी सांगात. निमाणें हे आमकां अपब्रिंगींग हें अपब्रिंगींग कशें येतलें? पॉलिटिकल पार्टी कडेन एक सिस्टम आसची पडली. तांकां सतत तांचेर नजर दवरपाची, तांकां तपासपाची, तांच्यो बऱ्यो येवजण्यो हाडपाची, तांकां पयशे करपा न्हय करपाची. समज पॉलिटिकल पार्टी जर हे जर चुकता जाल्यार ते कोणें पळोवप? म्हाका दिसता लोकांनीच हाजेर उपाय काडपाक जाय. कारण एट द एंड ऑफ द डे तो मनीस त्या मनशाचो चारित्र्य कसो बदलता मुखार हे आमच्या हातीन ना. ते प्रत्येक मनशाचेर डिपेंड बरें ओके, करता. आमी त्या धरया मनशाने. आमचे कडेन अशी इन्स्टिट्यूशन आसा? वेदर वी हॅव इस्टॅब्लिश सम कायंड ऑफ इन्स्टिट्यूशन हू वील कीप ए चेक ऑन द पॉलिटिशियन्स ऑर द इलेक्टेड गव्हर्मेंट ऑर एनीबडी फ्रॉम पंचायत लेवल टू असेंब्ली टू पार्लमेंट. आमचे कडेन आसा इन्स्टिट्यूशन? इट इज द ऑपोजिशन्स वर्क टू डू दॅट. कोणी आसा ते कोण इलेक्ट जाला तेंचे कमी तेमी कितें करता ते रॉंग कितें करता ते सांगपाचें ते इलेक्शन ते ऑपोजिशनाचें काम. पण आतां ते तशें जायना. हे पळय I think there are 2-3 institutions we have created. One is तू म्हणटा बरोबर. One is our assembly or parliament. तातूंत ऑपोजिशनान वॅलीड प्रूफ घेवन येवपाय. दुसरें आमचे कडेन आहा तें आमी पळय ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स तयार केल्यात, लोकपाल लोकायुक्त. आनी तिसरें आनी एक आसा जे तुमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाय, पीपल लायक अस वोटर्स एज वेल एज मिडिया. It's the duty of the media to keep a check on what is happening. I think you missed out on one more important aspect of the Very nice of you freedom, to- because yeah. I think फाटी हांव बाणावलेचो. सो आमचे I'll get back to what I was saying. सो आमचे मातशें एक प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट कितें जालें. सो MLA आमचो बरो आसलो, सामकोच घोटबेरा येवन बसतालो. आमकां MLA बरो, पूण आमकां एक आमचे भाट भितर घातलें कितें वायडनिंग करता, अक्वायर बी कांयच करूं ना ते करपाक. सो आमकां वायट दिसलें. आपणाक तोपता तेन्नाच मनीस सुट्टा न्ही. सो तेन्ना मागीर आमी RTI घातलो प्लॅनाचेर. तांचो प्लॅन पास जालो सो ताजे RTI घातलो. RTIन आमकां खुबशी वस्तू कळून आयल्यो की कशें हांगा भितरले भितर पयशे MLA खाता. सो वी हॅव द व्हेरी ब्रेव ऑर स्ट्रॉंग RTI is a very nice a weapon in your hand.
म्हाका एक सांगात, आतां हो इश्यू आतां पळय आयलो की पॉलिटिशियन्स करप्ट जातात. सो पॉलिटिशियन्स करप्ट जाता, तांकां करप्ट हे पॉलिटिशियन येतात खंयच्यान? पॉलिटिशियन येतात आमच्याच मदल्यान, म्हणजे आमीच ज्या सोसायटीतले भाग आसात थंयच्यान पॉलिटिशियन येतात. सो आमी सोसायटी मातशे पॉलिटिक्सा बद्दल इल्ली विजिलंट आसची पडली ना, ते आमी नात. वी ऑल हॅव टू एडमीट की आमी जितले कॉन्शियस आसपा जाय, आमी जितले विजिलंट आसपा जाय, आमी जितले खरपणान आमची नजर पॉलिटिक्साची आसपा जाय, आमी असेंब्ली आतां सध्या लायव्ह दाखयतात ती बारीक पळोवपा जाय, आमी न्यूजपेपर वाचपाक, न्यूजपेपराचे जे व्ह्यूज येतात ते वाचपा जाय आनी आमची मतां ठरोवपाक जाय. आमी खूबदां पळयल्यात की MLA जिखून येतात, MLA तो एकटो जिखून येता, तो पयशे करता, थोडो मसल वापर वावरता, परत जिखून येता, परत जिखून आयलो तो आपल्या परत चल्याक तिकेट दिता, आपल्या बायलेक तिकेट दिता, अशें करून तो एक पॉलिटिकल फॅमिली जाता आनी तो परत परत जिखून येता. हाजो दोश कोणाक दिवप? सो गेटिंग बॅक टू वेर आय वॉज, सो तुवें म्हणलें हाव आर वी सपोज टू ना कितें चल्ला तें आमी बदल कसो हाडपाक जाय. सो वी हॅव अ लॉट ऑफ पावर विदीन अस. आमचे कडेन वी नीड टू चॅक फॅक्ट्स. आमी सध्या व्हॉट्सएप मॅसेजीर कितें येता तें मानता, बट सॉरी टू से बट वी लिव इन अ कंट्री वे father of the nation itself is called as anti-national and his assassin is called a freedom fighter. ताकाच म्हणटा आमी. So we need to check those facts. We have books, we have wide knowledge. आमचे कडेन फोन आसा, फॅक्ट चेक करपाक जाय आनी then assess the person. फॅक्ट चेक कर. परत हांव त्याच हाजेर वता की तुजे कडेन येवं. व्हेरी नायस. आतां एक सांग म्हाका, मायक धर, म्हाका एक सांग, आतां आमी फाटल्यान रावन हें उलयताले की नागरीक विजिलंट जावपा जाय, वोटरान चडांत चड जागृत आसपा जाय. तो म्हणटा आमचे कडेन फॅक्ट चेक करपाक. तुका राजकारणाची माहिती खंयच्यान मेळटा? यू आर ऑल्सो, यू टोल्ड मी यू आर फ्रॉम केपें. तुमी एका, हांव नांव घेना पार्टीक, तुवें नांव घेतलें जाता, हांव कितें सांगू, तुवें नांव घेतलें जाता पार्टीचें, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. तुवें तुमच्या आमदारा बद्दलची माहिती, तुवें सांगला तुजो आमदार डिफेक्ट जावन एका पार्टीन आयलो, ताका एक बरें पद मेळ्ळें. हे तुका सगळें इन्फॉर्मेशन खंय मेळ्ळें आनी ते फॅक्ट्स चेक करपा खातीर तुवें कितें कितें केलें? प्रायमरी इन्फॉर्मेशन म्हणटा ते घरांतल्यानच मेळटा. हांव पूण म्हाका घरान तुज्या युअर फॅमिली इज अ पॉलिटिकल फॅमिली, दे आर ऑलरेडी इन्क्लायन टुवर्ड्स सम पॉलिटिकल पार्टी. सो तुका अशें तुका खात्री आसा जे तुका इन्फॉर्मेशन मेळटा ते सारकें सत्य येतलें, सत्यान सत्यच येतलें? ना सर, व्हेरी नायस. म्हाका तें ना. आनी हांव आतां 20 वर्सां जालीं म्हाका. हांवें हाफ ऑफ माय लायफ, मोर देन हाफ, एकच मनशाक पयला जो रिप्रेझेंटेटीव जाला. कशें करून तेणी मतां घेतली, पार्टी चेंज जाली, सगळें जालें, बट एनिवेज ही इज ओनली कमिंग. गुड. सो 20 वर्सां जालीं आनी तो मागीर पार्टी चेंज करता. हय, म्हणजे आमकांय ऑप्शन उरना. आनी अशें न्ही की ताचे अगेन्स्ट रावतात कॅन्डिडेट्स. वी कॅन से दॅट ओके ही वील डू, बिकॉज इफ दे आर न्यू वी ऑल्सो डोंट नो दे हाव इफेक्टीव दे आर. वी आर, आनी धरी हांवें नोटा केले, वोट केले, माय वोट डजंट काउंट, इट हॅज झिरो व्हॅल्यू. म्हणजे नोटा आसा ऑप्शन, पण ताका व्हॅल्यू झिरो आसा सद्या. कोण एक्शन घेवपा ना. इवन इफ नोटा कॉसेस 50%, देर इज नो एक्शन टेकन. सेम पीपल वील स्टार्ट सीट फॉर इलेक्शन अगेन. सो हांव म्हणटा की तेमी, तुमी म्हणलें की पयशे खंयच्यान, ब्लॅक मनी खंयच्यान येतात. 5 वर्सां, आतां 3 वर्सां जालीं कॅम्पेनिंग येता घरा, सेम प्रॉब्लेम घेवन येतात. रोड सारके करतली, पूण 5 वर्सां कित्याक रोड सारके जाले ना? केले जाल्यार येत्या पावसाक रोड व्हांवून गेले. सो जे पयशे आसा, तूं तुज्या घरा कडेन पळय, एक लक्षात घेयात, आमी फक्त मित्रा कडेन न्ही, आमी आमच्या घरांतल्या लोकां मदीं जागृती घडोवपाक जाय. जागरूक मतदार कोण? जो फक्त आपूण वचून मतदार न्ही, तो आपल्या आवय बापाय कडेन, तो आपल्या मित्रा कडेन, तो आपल्या एकूण समाजा कडेन, समाज म्हणटा तेन्ना हांव तो गांव म्हणटा, समाजा कडेन वाद घालतलो आनी तांकां बरो रस्तो दाखयतलो. कळ्ळें तुका? सो हें तूं तुज्या घरान वाद घालता? हय सर, घालता. आनी खूब वाद जाताय बी आमचो. व्हेरी गुड. आनी हांव हेंय बी तांकां सांगता की आमच्या घरा म्हाका एक जॉब मेळटलो म्हूण तुवें ताका वोट करप ना. ऑर तूं फाल्यां आमचो तुका जॉब बी दितलो म्हणला? ना सर, आज म्हणना. सर आमी एक्सेप्टूय करना, गुड, नाकाय बी. गुड. सो तुमकां सरकारी जॉब कोणा जाय हात वयर काडात. कोणा नाका मरे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कंपनीत काम करता, बट देन सरकारी जॉबा इतलो बरो पगार घेता. दॅट इज गुड, व्हेरी नायस. आनी तुका एक स्वाभिमान आसता. हय. सो वोट अशें विकती घेवपा जायना की आमकां जॉब मेळटले म्हूण हांव तुका वोट करतलें म्हूण. Providing jobs, providing these basic facilities is their duty. I'm very because impressed, of that, I won't vote for them because that is their basic duty. They are doing it for that. So ताचे भायर आमी कितें सांगप? आमदाराची ड्युटी कितें म्हाका तुमी सांगात. आमदाराची ड्युटी कितें?
युअर फादर इज कॉन्टेस्टिंग इन कुर्तरीम. you have to, I am going to come to you first. But what is the primary duty of a MLA? Member of the legislative party. primary duty of an MLA is first thing to identify the issues of the village. No. That is what I ओके दॅट कम्स हे. पण एक आमदार म्हणून जो पळय जिखून येता ताजें काम कितें? आमदार विधानसभा म्हळ्यार कितें? विधानसभा To represent people's voice and address the issues. टू मेक लॉस. पॉलिसी मेकर्स. एक्झॅक्टली. सर त्याच खातीर आमी आमदारांक आनीक वर्ड वापरतात तो मागीर विधायक. तो एक लॉ मेकिंग करता आणि ताणें ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांच्या ज्यो सामाजीक निड्स आसात ऑर धार्मीक ऑर कसल्योय निड्स आसात ताजो आनी शासनाचो ताळमेळ दवरप ह्यो खूब म्हत्वाचो. एक लक्षात धर, रिबेलो न्ही तूं, की गांवांत रस्ते करतलो, व्हाळ सारके करतलो, पंचायत घर बरें 5 स्टार करतलो, जॉब दितलो, हें काम MLAचें न्ही. Of course, becoming the people's voice, that is also a duty of the MLA, of the representative. That's why he's representative. He's representing but first, he's representing the people of his constituency. So now I'll take an example. Now, last year we had a cyclone, if you all remember. Yeah. And in that cyclone, Kurtori didn't have light for 2 days. Yes. Our neighboring constituency, Fatorda had light because they had underground cabling. Yes or no? Underground cabling should have been his primary objective. And he's an MLA for 15 years. I'll not take his name. He's an MLA for 15 years. He should have done this before. Because right since I am a kid, every monsoon season, there has been so many power fluctuations in my house. So many. And Right. electricity appliances, they get spoiled. So first thing, that should be first thing resolved. He could have done that. Either he's incapable of doing it or he didn't want to do it. That is up to him. गुड. तो म्हणटा तो एक तथ्य आसा, तो म्हणटा तो एक खरेपण आसा. ते खरेपण अशें की कांय गजालींनी आमी घुसपागोंदळ करतात. पंचायत म्हणून एक आसता, ताजे नंतर आमचे कडेन एक जिल्हा पंचायत म्हणून आसा, ताजे नंतर आमचे कडेन विधानसभा आसा. सो कांय गजाली ह्यो खरें म्हळ्यार पंचायती कडेन दिवपा जाय, कांय गजाली जिल्हा पंचायती कडेन दिवपा जाय. जालां अशें की ह्यो पळय जी 3 टायर सिस्टम आसा न्ही ती आमच्या असेंब्लीन किंवा आमच्या MLAनी ती उद्ध्वस्त करून उडयल्या. ताका लागून ड्युटीज आणि फंक्शन्स हे बरे तरेन आमी डिमार्केट केले नात. आमी सगळ्याच कडल्यान विधानसभा आपल्या MLA स्ट्रीट लायटी पळयता, MLA खळयोय बी सारको करपाक पळयता, MLA कोविडाच्या काळात धांवता आनी तो म्हणटा अशें की अंडरग्राउंड केबलिंग हे गोंयान भितर आज सगळे, कारण इट विल सेव द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, इट विल सेव द पॉवर रिक्वायरमेंट ऑफ अवर स्टेट. कारण ते परत डिजरप्ट जावप नाल्यार दर पावसान भितर खांबे पडटात, वायरी पडटात, त्यो पयलीं लोकांक घाल, थंयचे परत लोकांक हाड. इनफॅक्ट सम इयर्स बॅक इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर वॉज फ्रॉम युअर ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे प्रायोरिटीन खरें म्हळ्यार जावपाक जाय आशिल्लें. परत हांव तुमचे कडेन येता की आतां सामकें आतां कांय दिसा भितर, आतां 11 दिसा भितर गोंयान मतदान जावपाचें आसा. तुमी सगळ्यांनी ठरयलां खंयच्या पार्टीक उमेदवारां दिवपाचें, काय अजून कांय लोकांनी ठरोवना? Or everybody has decided to vote for? I have decided. Very nice of you. तुम्ही डिसाइड केला? व्हेरी गुड. तुम्ही डिसाइड केला कोणा वोट दिवपाचें? डिसाइड करू ना. केन्ना करतलो? ना इट्स नॉट ए सी इतलो घुसपागोंदळ आसा, वी कांट ब्लेम समबडी. सो तूं डिसाइड करतलो, वोटींग करतलो मरे? गुड. सो तुवें केन्ना डिसाइड करतलो? अजुनूय तूं चिंतता? आनी व्हेरी नायस ऑफ यू. म्हाका तुजे कडेन उलोवपाक जाय. तूं वोटिंग करतना डिसाइड कसो करता? तूं कितें कितें पळयतलो आनी ठरयतलो की आपूण ह्या व्यक्तीक किंवा ह्या पॉलिटिकल पार्टीक वोट करता? पहिले तरी हांव पप्पाक विचारतलो, म्हण तेका जास्त एक्सपिरियन्स आसा. आनी हय, पप्पान सांगलें तुका ह्या मनशाक वोट कर, तो म्हजो फ्रेंड. खरें आमी गोंयान खूब जाण अशें पळयतात न्ही, तो म्हजो फ्रेंड, हांव ताका वोट करा, तुका जॉब दितलो. पयलीं कितें म्हणल्यार पप्पा तशें करपा ना, तो म्हाका सांगतलो सारकें तूं जाय तशें कर, पण तो म्हाका बेजीक नॉलेज दितलो. कित्याक म्हणून न्यूज बी चड पळयना, आय एम इग्नोरंट. सो यू हॅव टू. तुवें तुजें, कारण कशें आसा, तूं आतां यूथ, तूं कॉलेजीन शिकता म्हणजे लोक तुजे कडेन खूबशे जाण आशेन पळयतले की तूं आमकां गायडन्स दिवप. तुजे फ्रेंड काय आसतले. सो तुजी ड्युटी
की तुवें मिडिया पळोवपा जाय, टीव्ही एज वेल एज न्यूज पेपर्स, आनी तुवें तांचे जाहीरनामे म्हणून येतात सगळे कॅन्डिडेट्स आणि पॉलिटिकल पार्टीज आपल्याला जाहीरनामे काढतात ते वाचपा जाय. आता जाहीरनामे काय अर्थ उरला? जाहीरनामे का म्हणला आमी पहिला कशे जाहीरनामे जाल्यात हय. म्हणून पीपल स्पीक लॉट मेनी थिंग्स पण ते केन्ना एक्झिक्यूट जाल्ले ना. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेले 25-30 वर्सांनी एकटोच मनीस निवडून येता. कोणती बस्ती तुवें? जाहीरनामे शिरोडा हय कळ्ळें? खंय रे, ते जाहीर- मदीं तुजे एकलो खंय रे? आ? मदीं मदीं मातशें बदल जाल्लो. मदी चेंजीस जालो बट व्हेरी ऑनेस्टली जे 10 वर्सां हांवें चेंजीस पळयल्यात पळय ऑन ग्राउंड सर जाहीरनाम्याचे कितें आसूं न्ही पण ऑन ग्राउंड बाबा मनशाक एज अ पर्सन ऑफ दॅट विलेज ओके म्हाका कितें जाय बरे रस्ते जाय म्हाका घरा कडेन बरोबर पावपाक जाय इलेक्ट्रिसिटी जाय सो दॅट राती वता आसतना म्हाका काळखान वचपाक जायना म्हाका क्लियर उदक मेळपाक जाय दीज आर दी बेसीक नीड्स दॅट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दॅम म्हाका कोण तरी नोकरी दितलो म्हणून ताका हांव वचून मत मारतलो असले केन्ना विचारान एटलीस्ट म्हजे तरी ना. बरं म्हाका कळ्ळें. तुमकां आतां आमी आतां आनी जाता कितें हांगा लोक मनशाचे तोंड पळोवन वोट चड मारता मोर दॅन पार्टी अशेंय दिसता केन्ना केन्ना. सो गोवन पॉलिटिक्स इज मोर अबाउट पर्सन बेस्ड. बरं तुम्ही आता वोटिंग आमी आतां वोटिंगाचेर येवया. कितें पळोवन तुमी वोटिंग करप? कितें पळोवन तुमी वोटिंग करप? तूं आनी कोण नव्या लोकांक दिता हांव हाका दिता. तूं वोटिंग करता आसतना कितें पळयतलें? मनीस कोण तो कितें ते बॅकग्रावंड कितें तो मनीस बरो तो कितें बरो करून नाटलो गोंया खातीर आमगे विलेजी खातीर एटलिस्ट कितें कोत्तलो जाल्यारूच नाल्यार सगळे तूं मनीस पळयतलो काय पॉलिटिकल पार्टी पळयतलो? पॉलिटिकल पार्टी ना पॉलिटिकल पार्टी चड इम्पॉर्टंट न्हू कोण येता कोण आमचे पासत कितें काम करता ते चड इम्पॉर्टंट. हय पूण तुगे मनीस तूं येतलो तुका आतां आमी गोंयकारपण उलयलें तर तूं म्हणटा म्हगे विलेजीक तें ताणें बरें करपा जाय हय. तो गोंयकारपण विकल्यार म्हाका कितें पडलां? गोंयकार पण इम्पॉर्टंट बट एक पार्ट विलेजी डेव्हलपमेंट जाता जेन्ना विलेज Development डेव्हलपमेंट तो जातलो म्हणटा, तेन्ना दुसरें जाता तो न्हू. मगो एक 5 वर्सान 3 पार्टी चेंज करता. तो ते म्हणटा सांग. अरे त्या मनशान सांगितलं म्हाका रस्ते केले आतां रस्ते केले आतां कितें जाय आतां म्हाका एक हेलिकॉप्टर देंवोवपा जाय थिंगा एक एरोड्रेम करुया तो कर मागीर तो म्हणटा हांव बीजेपीन वता बीजेपी म्हणटा तो म्हणटाला बीजेपीन म्हजें काम केलें ना काँग्रेसीन वता असले तुका लोक जाय? ना ऐसो लोक नाका ऐसो आमगे एक्चुअली आमगे जो कॉन्स्टिट्युएन्सी जात ते चर्ची लागले सांगता कळ्ळें? चर्चिल तो आमला एनसीपी आत गेलो टीएमसी खूंय चड पयशे मेळटाय थिंग वयताय तितले तेगेले आनी कांय ना. बरें फ्रँक उलयलें तें म्हाका तुजे कडेन उलोवपा जाय. म्हाका एक सांग तूं कितें पळोवन वोटिंग करतलो? तुका वोटिंग आहा मरे? हा Who is faithful, like who is care about Goa, like not to destroy the nature, mother nature. Otherwise, you are not going to look after their qualifications, their the main thing commitment. is a qualification. Yeah. म्हाका एक सांगात गोंयान भितर क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट्स आसात? सर फाटल्या दिसांनी एक जो रिपोर्ट आयिल्लो ताचे प्रमाणे ऑलमोस्ट 50% आर नॉट क्वॉलिफायड आणि सर ते आमी फाटल्या 5 वर्सां भितर पळयलां कशे रुलींग पार्टींतले जे डिफेक्ट जाल्ले तशें म्हणटा हांव रुलींग पार्टींतल्या लेजिस्लेटरांनी बेंचीस कशे गरम हे केल्यात ते खुर्च्यो कश्यो गरम केल्यात त्यो कांयच पॉयंट काडटा आसतना आणि ऑपोजिशन फॉर एक्झाम्पल हायली क्वॉलिफायड लोक गोंयान भितर जाय जे ऑफकोर्स अभ्यास जाय सर. करतले. आयज आमी पळयतात सर ऑपोजिशनांतले एमएलएंचे हांव एक्झाम्पल घेता विजय बाब सरदेसाय आसा लुइजीन फालेरो आसा नाजाल्यार सुदीन ढवळीकर आसा दिगंबर कामत आसा रोहन खंवटे आसा तांचे सारखे लेजिस्लेटर्स कशे तरेन अभ्यासपूर्ण रितीन असेंब्लीन आयज प्रश्न उबारतात गोंयान भितर म्हाका व्हेरी नायस गोंयान भितर तूं उलय तूं कमी उलयला गोंयान भितर अजून पर्यंत सगळ्यान तुका आवडिल्लो पॉलिटिशियन कोण? I'm very weak at politics. पॉलिटिक्स इज एव्हरीथिंग यू शुड नॉट बी यू शुड नो अबाउट इट म्हणून हांव म्हणटा पेपर वाचत मिडिया पळयात. the reasons why I joined this discussion. व्हेरी नायस. एनी हाव म्हाका तूं सांग गो बाय तुका अजून पर्यंत आवडिल्लो पॉलिटिशियन खंयचो? तूं सांग तुका अजून पर्यंत आवडिल्लो पॉलिटिशियन खंयचो? ही कॅन बी फ्रॉम एनी पार्टी. सी पॉलिटिशियन म्हणतो कसो आसा तुका आवडिल्लो हाजर तूं यू आर नॉट सबस्क्रायबिंग टू ऑल हिज आयडियाज तुका आवडलो म्हणटना तुका कांय गजाली ताज्यो आवडल्यात अशें आसता. कांय गजाली पार्टीन थोड्यो बीजेपीची एक गजाल आवडू शकता काँग्रेसची एक गजाल आवडू शकता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीची एक गजाल आवडू शकता. सो आवडलें म्हळ्यार तुका कोण धरपाना फाल्यां तूं हें अशें म्हणिल्लें म्हणून. No, I don't actually favor any political person as such. But if I would say a political party, I will take International Congress because. नाही पण तू म्हाका सांग बरें तुका आवडिल्लो पॉलिटिशियन ऑल इंडिया लेवल टेल मी. Okay, all India level, I actually had a lot of liking for Arvind Kejriwal before. Okay, so he's not from your party. Yeah.
टेल मी ताका दी तुका अजून पर्यंत गोंयचो आवडिल्लो पॉलिटिशियन कोण? गोंयचो म्हळ्यार चोवपाक गेल्यार म्हाका चर्चिल कित्याक आय हॅव अ रिजन तो आज तूं कितें काम आहा तुका तो यो हाल यो रे पोर यो रे हिंग यो रे थिंग यो रे कोणा थिंगा कोण दिता आनी फॉर एक्झाम्पल आमगे तेशी रस्त बरो आसनाय ओर्लीम फातराडे तेशी सो तो लोक अरे बाबा चर्चिल तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली वर्सां आहा मरे आनी तो रस्ते तरी बरो ना ना सो कंटिन्युअस आसो ना तो टाइम आसत न्हू इलेक्शना टायमार कोता येते तेज्या पयलीं कोण काय करना पयलीं अशें म्हणटाय की पावस जेन्ना पडटा तेन्ना मातयेचो वास येता आनी जेन्ना इलेसांव लागीं येता तेन्ना डांबर घाल्ल्याचो वास येता. तेज्या पयलीं पासून जायत केलें तेणें बरो हेल्पफुल तो आनी कोणा कितें सांगिल्लें कोण बरो ना व्हेरी नायस रोखडे वचोन हेल्प चर्चिल विल बी हॅपी हांव सांगता. बायगो तूं म्हाका सांग तुजो अजून पर्यंतचो गोंयांतलो आवडीचो पॉलिटिशियन कोण? लेट मनोहर पर्रीकर. हांव तेच सरप्रायज म्हाका काल आमी जेन्ना यूथ गेल्ले म्हापसा तेन्ना खूब जाणांनी मनोहर पर्रीकर अशें नांव घेतलें. मनोहर पर्रीकर वॉज ए डार्लिंग ऑफ द यूथ ऑल्सो कारण तो ही वॉज ए हायली क्वॉलिफायड आनी ताणें कांय गजाली केल्ल्यो सो हांव रावतालो कोण तरी आतांचे म्हणटा तो कालचो सो तो हांव तो अजून आय कॅन पर्यंत से बिकॉज ऑफ मनोहर पर्रीकर सर इटसेल्फ गोवा आमचो आनी मातसो वयर येयला. तूं सांग बाय पॉलिटिशियन खंयचे तुमी आतां असेंब्ली पळयतात मुगो लोक बेडे बॉल मारतात आड्डी मारतात भायर सरून वतात कागद भिरकायतात सो ऑनेस्टली पॉलिटिक्सान म्हजो पयलींच्यान इंट्रस्ट नासलो पूण हांवूय बीन तेंच आतां चिंत्तालें तुमी जेन्ना आतां विचारलें हांव तेंच म्हणपाक सोदतालें की लेट मनोहर पर्रीकर सर हांव तेंचेच चिंत्तालें बिकॉज तेंच्यांनी जितलें केलां गोवाक लागून तितलें. बरं आनीक तुका आतां पळय ह्या इलेक्शनाक लोक उबे रावले नांव सांगा मरे टक 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 हे आपले आवडटलें तो खंयच्याय क्वेश्चन जावं तुका कोण असो दिसती पडना असो सर तूं कोण दिसती पडटा ना मायकाक दी तू कोण दिसती पडटा आमी निमाणे हातून आयल्यात सो हांव निमाणे हांव तुमकां हें सगळ्यांक विचार तूं कोण हातां कोण दिसती पडना तुमी सगळीं नोटां वापरतली दिसता म्हाका फादर तुगेलो जर फादर इफ ही मेक सम मिस्टेक्स आर यू गोइंग टू शाउट एट हिम? Definitely. In fact, I will not lie, but by chance, if he, he Changes the party. does anything, changes the party or does anything, he will not change. But if he would do anything like that, I would be the first person, and he has said that. Our reporters are here. I will request them to take your phone. तुका कोण सांग गो कोण लायक ना सगळे पयशांचे आनी कांय नाही तुका कोण ना बाबू खावडेकर, रेजिनाल्ड So, You- actually, पण during current circumstances सगळे हांगा जाल्या बट स्टील आय सेईंग तांच्यांनी कितें काम केलां आनी असेंब्लीन कितें उलयलें आय वूड से विजय सरदेसाय, रोहन खावटे एंड रेजिनाल्ड दे वर वोकल इन दी असेंब्ली compared to others they were vocal. म्हाका दिसता इवन सुदीन ढवळीकर इज अ गुड पर्सन हू डज अ व्हेरी गुड रिसर्च. हांव तांचो महादयीचेर जो डिबेट जालो तो आयकतालो तांच्यांनी इतले डिटेल स्टडी केले आसा. आय डोंट थिंक सो एनीबडी एल्स इन गोवा अदर दॅन लेट मनोहर पर्रीकर भाई ओके तांच्यांनी केला आसलें खूब डिटेल्ड स्टडी. उदक खंयच्यान खंय वता खंयच्या डॅमान कितलो उदक स्टोर जाता ते कितले सोडल्यार गोंयांत कितले उदक येतले कर्नाटकात कितले उदक वतले महाराष्ट्रात कितले वतले हाचे सगळो प्रॉपर डिटेल स्टडी रिसर्च करपी कोण तरी पॉलिटिशियन जाल्यार आय कॅन सी सुदीन ढवळीकर. कार्यावळी सोपयता आसतना म्हाका स्वता खूब बरें दिसलां कारण आमी युथाक क्रिटिसायज करतात. हांगा कांय जाणांनी म्हणलें की आमी हांगा कांय जाणांनी म्हणलें की आमी पॉलिटिक्स चड भितर वचून पॉलिटिक्साचेर नजर दवरनात किंवा पॉलिटिक्स वाचनात. पूण निमाणें कशें आसा की पॉलिटिक्स म्हळ्यार एवरीथींग. आज खंयचे कॉलेज हांगा डॉम्बोस्को कॉलेजीचे स्टुडंट आहा ताणें म्हणलें की आपूण पॉलिटिक्स हें करना पूण लक्षांत घेवपाक जाय डॉम्बोस्को कॉलेजीक परमिशन दिवप काय ना दीस वॉज ए पॉलिटिकल क्वेश्चन आनी मदीं ताका परमिशन नाकारिल्लें म्हणून काय प्रॉब्लेम जाल्ले. सो निमाणें लक्षांत दवरपाक की एवरीथींग कोविडाच्या काळान स्कुलां आसप काय ना चालू आसप काय ना एग्जाम ऑनलायन दिवप काय कितें हें पॉलिटिक्साचो भाग आसता. एनीथींग पॉलिटिक्स म्हळ्यार मनशाच्या एकूण जिवनाक तें सामक्या ताणें रेवाडो घाला आनी
पॉलिटिक्स सगळें ठरयता. पॉलिटिक्स फक्त असेंब्ली न्ही, पॉलिटिक्स म्हळ्यार सगळें जें कितें घडटा ताका पॉलिटिक्साची एक किनार आसता. म्हणून आयच्या तरुण पिळगेन पॉलिटिक्सा संदर्भात जाणून घेवपा जाय. पॉलिटिक्स कशे तरेन चल्ला ताचो अभ्यास तांकां आसपा जाय. मतदान केलें आनी आपले वावर सोंपलो अशें जावंक शकना. मतदान करतगिरी तो विजिलंट आसपा जाय, चडांत चड तो जागृत आसपा जाय आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार तो क्रियाशील आसपा जाय. मतदार हो जेन्ना क्रियाशील जाता न्ही तेन्ना लोकशाय घट जाता. आनी लोकशाय इतल्या खातीर आमकां घट जाय कारण जें गोंय आमी जे पळय आमच्या पुर्वजां कडल्यान घेतलां ताजे परस बरें गोंय निर्माण करून ते फुडले पिळगे कडेन सोंपोवप हें आमची एक लागडूक. आनी ती लागडूक आमी बरे तरेन जेन्ना पुराय करतले तेन्ना गोंय सांबाळून उरतलें, गोंयकारपण उरतलें आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार आमी उरतले. नाजाल्यार गोंय जर सोंपलें जाल्यार आमकां कोण वळखना नात. आमकां आज गोंयकार म्हणून फकत भारत देश वळखताच न्ही, जगभर वळखता. तुमी खंय वचात कांय लोक इंडिया म्हळ्यार एखादी खबर आसत नासत पूण खूब लोकांक गोंय म्हणून खबर आसा कारण अशे तरेचे गोंय आमच्या पुर्वजांनी निर्माण करून ते आमच्या हातांत दिलो. तुमी सगळे आमच्या कार्यावळीन आयल्यात, तुमी बरे पोटतिडकीन तुमचें मत मांडिल्ले आहात. हांव तुमचे गोमंतक टीव्ही यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क आनीक म्हजे स्वताचे वतीन तुमच्या काळजांतल्यान तुमचे उपकार मानता. धन्यवाद.